जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेज आपणाच्या ल्हान प्रायेर कार्मेलीत वड्डी मुखांत्र जेजूचो पाटलाव करूंक आशेवन भितरले माद्रीच्या कोव्यांता भितर सरता. पूण थंयसर तिचें जिवीत तितलें सुलाबायेचें न्हय आसलें. साबार कश्ट तिका भोगूंक मेळटा. ती सर्व कश्ट देवाची खुशी म्हूण समजून मोगान ती वेंगता. एकली सांगातीण माद्र केदाळारी सांत तेरेजान करच्या सर्व कामांनी सूख सोदून काडून तिका केणतली. पूण तेरेज तिका कितेंच पाटी जाप दिनासतना कालतेपणान सोंसतली. हें पळयलें ती माद्र एक दीस तिजे लागीं अशें विचारता, हांव तुका इतलें कश्ट दिल्यारी तूं कित्याक म्हाका कितेंच पाटी जाप दिनासतना विधेयपण दाखयताय? हाका तेरेज अशें जाप दिता, हांव अशें चलतां कित्याक म्हळ्यार तुका पळोवंक म्हाका संतोश भोगता. हें एक ल्हान गडीत त्या सांगातीण माद्रीचें जिवितांत व्हड परिवर्तन हाडूंक शकता. मोगाच्यानो, इतल्या ल्हान प्रायेर आपणाक लाबुल्लें तें कश्ट इतलें प्रबुध्द रितीन सोंसची ती सकत तिका खंय थावन लाभली. पयलें जावन सांत तेरेज एक भावार्थी स्त्री जावन आसली. पवित्र स्नाना वरवीं तिका लाबुल्लें तें भावार्थाचें देणें व्यर्थ करिनासतना जिविताच्या हर एक घडये ती भावार्थाच्या गुंडायेक पावोवंक कळनासतना वावुरतली. हेंच जावंक पावलें तिचें सकत. अशें तिचें जिवीतच क्रिस्ताक परगट करचें एक साधन जावंक पावलें. आज करोडांनी लोक तिच्या मुखांत्र जेजूक आपणावंक शकल्यांत. मोगाच्यानो, आयची देवस्तुती आमकां ह्याच दिशेन ध्यान करूंक आमकां उलो दिता. स्पश्ट रितीन सांगचें जाल्यार खऱ्या भावार्थान सदां दैवीक मोगाची साक्षी जावंक आमकां आपोवणें दिता. आयच्या शुभ वार्तेंत येदोळूस देण्याची ओपारी विशयान आमी आयकलें. देवान आमकां साबार रितीचें देणें दिल्यांत. थोड्यांक गावचें देणें, थोड्यांक बरोवचें आनी थोड्यांक उलोवचें. पूण ह्या सर्व देण्या पैकी भावार्थाचें देणें भोव उत्तम. पापा बेनेडिक्ट 16व्याच्या उतरांनी हेंच सांगचें जाल्यार भावार्थी एक आध्यात्मीक देणें. हें पवित्र स्नाना मुखांत्र आमकां देवातावन धर्मार्थ लाभलां. आज आमी आमकांच विचारूंक जाय, आमकां लाबल्लें देणें आमी अभिवृद्धी केलां वा व्यर्थ जावन पूर्ण दवरलां? कित्याक एक दीस आमी आमच्या देवाक आमी जाप दिवंक आसा. ती घडी केदाळा येता म्हूण आमी नेणाव. देखून ह्या दिशेन आमी वावरूंक आसा. भावार्थ अभिवृद्धी करचें म्हळ्यार भावार्थाचे गुंडायेक देंवचें म्हूण अर्थ जाता. पूण कशें? आजार जावन 1563व्या वर्सा चलिल्ल्या ट्रेंट विश्वसभे मुखांत्र पवित्र सभा आमकां थोडी प्रायोगीक सल्ला वा सुचना आमकां दिता. धाकल्याक थोड्यो सांगचें जाल्यार पयलें जावन देवाक संपूर्ण रितीन पातयेवचें, देवाच्या उतरांचो जोगतो अध्ययन करचो, बरीं कामां आदारचीं, पवित्र येवकारिस्त तशेंच इतर साक्रामेंतांनी सक्रीय रितीन मेतेर जावचें. हाच्या किवर्तें आमच्या जिवितांत संपूर्ण रितीन सताचें प्रतिपादन करचें. अशें केल्ले वरवीं आमी खरे भावार्थी जावंक शकता आनी आमच्या जिणे वरवीं जेजूकुच हेरांक दिवंक शकता. हेंच जावन आसा आमचे जिविताचो उद्देश. उरिल्लें सर्व देणें ह्याच दिशेन भावार्थाच्या प्रसारणाक आमी वापरूंक आसा. धाकल्या सांगचें जाल्यार आमकां गावचें तसलें देणें आसा जाल्यार भावार्था विशयान गावचें, बरोवचें देणें आसा जाल्यार भावार्था विशयान बरोवचें. अशें आमकां देवातान लाबले सर्व देण्याचो जोगतो उपयोग करूंक शकता. पूण हें सर्व कार्यागत करूंक आमकां लाबुल्लो वेळ भोव उणो. आमी नेणाव केदाळा आमचो अंत येता म्हूण. हेंच आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पावलो कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रा वरवीं आमकां जागयता. जिविताचे हर घडये देवाची खुशी समजून ताचे प्रकार चलचें एकमात्र काम वा मिसांव देवान आमकां दिलां.
सोमी आमकां मेळोंक येतना आमी तयार रावून व्हडा आनंदान करया निश्ठावन सक्रा बरी देवाक वेंग मारूंक आमच्या जिविताची संपूर्णता आमी जोडया. मोगाच्यानो पवित्र येवकरीस्त जावन आसा आमचे भावार्थाचें मूळ. देखून त्याच येवकरिस्तांतल्या जिजू थंय भावार्थ उसारून ताचो अनुभव जोडून तसो अनुभव समाजेन प्रसारूंक जाय ती कृपा देवा लागीं आमी मागया. आमेन.